तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेरपर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक आशिल्ल्या सवालाक तुमची जाप कमेंट बॉक्सांत आमकां ತಿಳಿಸಿया. कोण पयिल्ले सारकी जाप कमेंट करता गे नेक्स्ट व्हिडिओर तांकां उल्हास पटयता. आदल्या व्हिडिओर पयिल्ले सारकी जाप कमेंट केल्ल्याचें नांव व्हिडिओच्या अखेरीक ತಿಳಿಸಿता. तर आतां चड गळय करनासतना आयचो व्हिडिओ आमी सुरू करया. पयलें सवाल, जेजून कितल्या जाणां शिसांक विंचून काडिल्लें? सारकी जाप ऑप्शन ए 12. लूक 6 अध्याय 13वी वळ. दीस उजवडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशीं आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. दुसरें सवाल, जेजूच्या शिसां मदलो 12वी शीस कोण? सारकी जाप ऑप्शन बी थॉमस. जुवांव वांजेल 20वा अध्याय 25वी वळ. थॉमसान जाप दिली, ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. तिसरें सवाल, खंयच्या शिसान जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें? सारकी जाप ऑप्शन डी पेद्रून. लुकाचो वांजेल 22वा अध्याय 61 to 62 वळ. तवळ सोम्यान पाटींग घुवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली, आज तूं कोंब्यान 7 घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सोम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो. चवथें सवाल, क्रिस्ता खातीर पयिल्ले फातरावन माडतीर मेल्लो देवभक्त कोण? सारकी जाप ऑप्शन बी स्तेफान. धर्मदूताचीं कृत्यां 7वो अध्याय 59 to 60. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या, हें पाताक तांचेर मांडिनाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. 5वें सवाल, नव्या सोल्ल्यांत निमाणो बूक खंयचो? सारकी जाप ऑप्शन डी उगडापण. उगडापणाचो ग्रंथ 1 अध्याय 1 वाक्य. जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी ही. कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवांव आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें. 6वें सवाल, जुदासान जेजूक कशें पराधीन केलो? सारकी जाप ऑप्शन डी जेजूचो उमो घेवन. लुकाचो वांजेल 22वा अध्याय 47 to 48. जुदास नांवाचो 12रांतलो एकलो ताचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा, उमो घेवन मनशा पुताक तूं पराधीन करताय मू? 7वें सवाल, शहराक आनी सर्गाक तेंगता तितलें उंच बुरूज बांदूंक प्रयत्न केल्ल्या बुरुजाचें नांव कितें? सारकी जाप ऑप्शन ए बाबेलाचें बुरूज. उत्पत्ती ग्रंथ 11वो अध्याय 4 वळ. आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंगता तितलो उंच बुरूज बांदया
अशें आमी एक व्हड नांव जोडतले आनी सगळे पृथ्वीर शिंपडोवन वेचनाव. 8वें सवाल. व्हड माशान खंयच्या प्रवाद्याक गिळ्ळो? सारकी जाप ऑप्शन बी जोना प्रवादीक. जोना 2रो अध्याय पयले वळ. सर्वेस्परान एक व्हड मासो धडलो आनी त्या माश्यान जोनाक गिळ्ळो. जोना 3 दीस आनी 3 राती त्या माशाच्या पोटांत उरलो. 9वें सवाल. इस्रायेलीतांक इजिप्तांतल्यान कोणें भायर काडलें? सारकी जाप ऑप्शन सी मोइजेन. निर्गमन ग्रंथ 3रो अध्याय 10-11 वळ. इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीन धाडटां. मोइजेन देवाक म्हळें, फाराव्या सरशीन वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? निमाणे आनी 10व्या सवाल विचारचे आदीं आदल्या व्हिडिओंत पयल्या सारकी जाप दिल्ली जावन आसा. आयडा फेर्नांडीस हिका अभिनंदन पठयतां. 10वें आनी निमाणे सवाल. सिनाय पर्वतार देवान मोइजेक कितें दिलें? ऑप्शन ए मन्ना, बी किर्तनाचें पुस्तक, सी उपादेसांच्यो फळयो, डी आर्कपेट. ह्या सवालाक तुमची जवाब कमेंट बॉक्सांत तिळशिया. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.